हे हांगा पेडणे मालप्या एक व्हडलें जंक्शन जाल्लें आसा आनी वेळ पडले हांगा एक्सिडंट हे नक्कीच आसा. बाबू आसगांवकारान हेजेर लक्ष दिवंक जाय आनी हांगा ट्रॅफिक पोलीस दवरूंक जाय. मेन म्हणजे कितें सांग, हे चारय वाटेसून गाडी येतात आनी एकदम हे डेंजर इतकें जाला की हे एक्सिडंट आनी हांगा कितें जालें जाल्यार बाबू आसगांवकर जबाबदार आसतलो मेन, जर हांगा ट्रॅफिक पोलीस दवरना जाल्यार. सेकंडली आयज खंय जाल्लें आसा पेडणे तालुक्यान हो बाबू आसगांवकर फटींग म्हणून जाल्लो आसा. कित्याक तेजे आयज वांगडी आहात त्यांच्यानी चालू केल्ले आहा. बाबू आसगांवकारान डेव्हलपमेंट कितें करूंक ना, स्वताचे हे केल्ले आसा, स्वताचे कोट्यांनी पयशे भरलेला म्हणटा तो पेडणेकाराच्या जिवार अशें जाल्लें आसा. आनी तो कलशावकर म्हणून जाहीरपणे हे केल्ले आसा. तो काल मेरेन तेंच्या वांगडा आसलो, कदाचित तेजे दबाव नासतना तो सांगा आसतलो बाबून विकास केलो म्हणून. पण आयज तेणें स्पश्ट केल्ले आसा कलशावकरान त्या की विकास बाबून म्हणटा तो कितें करूंक ना, स्वताची बोल्सां भरलेली आहा म्हणून हे केल्ले आसा. आनी ह्यो मेन हांगासरले आदी बाबून प्रश्न सोडोवपाचो. हांगा जे जंक्शन आहा ते तेजेर ट्रॅफिक पोलीस दवरून हे करपाचें, हे म्हाजे दोन उतरां हांव हे करता. मालप्या जंक्शनार पेडणे जे मालपे जंक्शन आसा थंय आयज उबो आसा. थंय आयज ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान इतकी क्रिटिकल परिस्थिती करून दवरल्या. ह्यो हायवेचे गाडी हायवेन वयता, हेवटेन 4 रस्ते केला. एक पेट्रोल पंपार वयता, एक पेडण्या वयता आनी जे चारय रस्त्याच्यो गाडी आहा ते एकी कडेन येता आनी हय मृत्यूचो सांपळो करून दवरलेलो आसा. हाचो जो आमचो स्थानीक आमदार आसा तिचो अजिबात लक्ष ना. म्हाका एक दिसता तेका जर मातशे दोळे आसा आनी तो पेडण्यान जर भोंवता जाल्यार तेणी हांगासर एक ट्रॅफिक पुलीस ना तर होमगार्ड तेची नियुक्ती करपाची. ना जाल्यार तेका हांव एक सजेशन दिता, तें जर तुका करपाक जमना जाल्यार तूं स्वता होमगार्डाची ड्युटी कर, टोपी घाल. आनी तर गेली तर 20 वर्सां पेडणेकरांक टोपी घातल्यात, ती टोपी घालून तरी ह्या पेडणेकरांचे कल्याण कर. आम्ही पेडणे मालप्या ह्या जंक्शनाचेर असो. आज आम्ही स्वतः या गाडयेत जाताना बघला तर हे जे 4 रस्ते आहात ते एकीकडे जातात आणि हय समज मोठो ॲक्सिडंट जावची मोठी शक्यता आसा. कारण पेडण्यासून जेव्हा मालप्या येतो त्या ओव्हरब्रिजान समजला म्हापसा जावचा लागता. परत महाराष्ट्रातून ज्या सगळ्यो गाड्यो येतात त्यो या ओव्हरब्रिजान येतात. परत पेट्रोल पंपाकडे जाणाऱ्या गाड्यो येतात, त्यामुळे सगळ्यो गाड्यो एकीकडे येऊन मोठी समजला ॲक्सिडंट जावचो धोको आसा. त्यावेळी म्हाका दिसता की हय एक ट्रॅफिक पोलीस येवची अत्यंत आवश्यकता आसा आणि ह्या रस्त्याचं काम लवकरात लवकर जावचा आणि ह्या आमदारान फक्त डोळे झाक न करता हय प्रत्यक्ष पाहणी करूची असं म्हाका दिसता.